गोंयांत कायद्यान धिरयांच्या आयोजनाचेर बंदी आसा तरी लेगीत खासा करून दक्षिण गोंयांत बेकायदेशीरपणान धिरयांचें आयोजन जाता। हालींच जाल्ले पावसाळी अधिवेशनात लेगीत गोंयांत धिरयो कायदेशीर करचो म्हणून नांद्रेचो आमदार जी दारोलकरान मागणी केल्ली। धिरयो कायदेशीर करपा खातीर विचार करता म्हणून मुख्यमंत्र्यान त्या वेळार सांगिल्लें। पूण आजून धिरयो कायदेशीर जावंक ना। सोमारा माजोर्डा वाठारांत बैलाच्या हल्ल्यात चांद्राच्या एका राजेश निस्तानी ह्या दादल्याक जाग्यारूच मरण आयलें जाल्यार 4 जाणांक दुखापत जाल्या। धिरयेच्या आयोजना वेळार ही घडणूक घडिल्ल्याचो दुबाव आसा। कोलवा पुलीस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करता। ताका लागून हाचेर धिरयांचेर कितें तरी बंदोबस्त जावचो म्हणून थळावे मागणी करतात। एका सायडीन धिरयो ज्यो आसा त्यो कायदेशीर जावची म्हणून लोकांची जाल्यार कांय आमदारांची मागणी आसा। जाल्यार मुख्यमंत्र्यान धिरयो कायदेशीर करता म्हणून पावसाळी अधिवेशनात सांगिल्लें, पण धिरयांत अशे लोकांचे बळी वचपाक शकता हें भान दवरपाक जाय आनी धिरयो कायदेशीर करप काय बेकायदेशीर आसप हाचेर चर्चा जावपाक लागल्या। जुंता हाऊस, सर्किट हाऊस, प्रशासन स्तंभ, वास्कोचो बस स्टँड आनी सांतिनेज वाठारांतले सरकारी क्वॉर्टर्स पीपीपी तत्वाचेर बांदपाक घेतले ह्या खातीर केंद्राच्या NBCC कडेन कबलात केल्ल्याचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। तशेंच सगळ्या सरकारी बिल्डिंगांचे पाखे दुरुस्त करतले अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें आसा। मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो। सरकारी बिल्डिंगांच्या पुनर्बांदणे खातीर नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशना वांगडा समजिकायेची कबलात केलेली आसा। जुंता हाऊस, सर्किट हाऊस, प्रशासन स्तंभ, वास्कोचो बस स्टँड आनी सांतिनेज वाठारांतले सरकारी क्वॉर्टर्स पीपीपी तत्वाचेर बांदतले। सांतिनेज वाठारांतले सरकारी क्वॉर्टर्स जे सरकाराचे आसात ते आमकां मेळटले, वयले जे आसतले ते तांचे अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। 15 वर्सां वयल्या सगळ्यो सरकारी गाडयो स्क्रॅप करता। केंद्राची येवजण तांचे इन्सेंटीव मेळोवपा खातीर ह्यो गाडयो स्क्रॅप करता। मुख्यमंत्री स्वयंरोजगार येवजणेत बदल केला अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। ओमकार हत्ती विशीं गोंय, महाराष्ट्र आनी कर्नाटक सरकारा मदीं समन्वय सुरू आसा। रान खातें आपल्या परीन वावुरता। ओमकार हत्तीक सुरक्षीतपणान स्थलांतरीत करपाक सरकाराचे यत्न चालू आशिल्ल्याचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। हत्तीक लागून ज्या शेतकऱ्यांचें लुकसाण जालां तांकांय लुकसाण भरपाय दितले अशें मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिलेलें आसा। सध्या ह्या ओमकार हत्त्यान गोंयांत येवन तोरशा ह्या वाठारांत ठिय्या मांडिल्लो, त्याच बरोबर शेतां भाटांची नासधुसी केल्ली। ह्या हत्त्याचो बंदोबस्त करचो म्हणून थळावे शेतकार तशेंच बागायतीकार मागताले। ओमकार हत्ती विशीं गोंय, महाराष्ट्र आनी कर्नाटक सरकार मदीं समन्वय सुरू आशिल्ल्याचें कळटा। रान खातें आपापल्या परीन सध्या वावुरतात। ओमकार हत्तीक सुरक्षीतपणान स्थलांतरीत करपाक सरकाराचे यत्न चालू आशिल्ल्याचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। त्याच बरोबर कोणाक लुकसाण भरपाय जाला तांची लुकसाण भरपाय सुद्दां दिवपाचें आश्वासन सध्या मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलां। 2026 मेरेन राज्यांत एकूय मायनिंग ट्रक आनी कामगार बेकार उरचो ना अशें उतर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलें। MMDR कायद्या प्रमाण सस्टेनेबल मायनिंग सुरू करपाक सरकार यशस्वी थारला खंय। फुडल्या कांय दिसां भितून उरिल्ले ब्लॉक सुरू जातले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। दिवचले इंटेलेक्च्युअल मेळाव्यात मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयतालो त्या वेळार तांच्यांनी अशी घोशणा केली की 2026 मेरेन एकूय ट्रक किंवा मायनिंग वर्कर जो आसा तो बेकार उरचो ना अशें उतर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें दिलें। MMDR कायद्या प्रमाण सस्टेनेबल मायनिंग सुरू करपाक सरकार यशस्वी थारिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान म्हटलां। फुडल्या कांय दिसां भितूनच उरिल्ले ब्लॉक लेगीत सुरू करतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। दिवचले इंटेलेक्च्युअल मेळाव्यात मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयताले। समाज भोंवपी रामा काणकोणकारा वयल्या हल्ल्याचो निशेध करपा खातीर शुक्रार आझाद मैदानाचेर जाहीर सभा जाली। ह्या सभे उपरांत लोकांनी भाजपा कार्यालया कडेन धांव मारिल्ली। ह्या वेळार आपाचो बाणावलेचो आमदार वेन्झी विएगासान भाजपा कार्यालयांत प्रवेश केल्लो खंय। ताच्या ह्या कृतीचेर भाजपान सामकी तिडक उक्तेल्ली आसा। ह्या कृतीक लागून वेन्झीन माफी मागची म्हणून भाजप मागीत आसा। रामा काणकोणवेल्या हल्ल्याचो निशेध करपा खातीर आझाद मैदानाचेर जाल्ले सभे उपरांत लोकांनी भाजप कार्यालया कडेन धांव मारिल्ली। ह्या वेळार खंय आपाचो आमदार वेन्झीन भाजपाच्या ऑफिसांतूच प्रवेश केलो खंय। ही कृती आनी ह्या कृती खातीर भाजपान वेन्झी कडल्यान जाहीर माफी मागची अशी मागिल्ली आसा। ह्या खातीर भाजपान वेन्झीक 30 दिसांचो वेळ लेगीत दिलेलो आसा। वेन्झी माफी जर मागिना जाल्यार वेन्झी आड कारवायेची शिटकावणी दाजी साळकारान सध्या दिलेली आसा।
रामा काणकोणकाराचेर जाल्ल्या हल्लो प्रकरणात पुलिसांनी 8 परस चड जाणांक अटक केलेली आसा. अशा प्रकाराची गुंडागिरी गोंयांत खपोवन घेवचे नात. पुलीस ह्या हल्ल्या प्रकरणाची सखोल चवकशी करतात. दुबावितांक खर ख्यास्त जातली अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान दिली. रामा काणकोणकाराचेर जाल्लो हल्लो हो अत्यंत निंदनीय आसा अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान सांगले. ह्या प्रकरणात पुलिसांनी 8 परस चड जाणांक अटक केलेली आसा. त्याच बरोबर प्रतिबंधात्मक अटक लेगीत 23 जाणांचेर अशी केलेली आसा. अशा प्रकाराची गुंडागिरी गोंयांत खपोवन घेवचे ना म्हणून मुख्यमंत्री सांगता. पुलीस ह्या हल्ल्या प्रकरणाची सखोल चवकशी करीत आसात. दुबावितांक खर ख्यास्त जातली अशें उतर मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान दिलें. समाज वावरपी रामा काणकोणकार हांचेर कारंजळे जाल्ल्या हल्लो प्रकरणात नावाडगो गुन्यांवकार जेनिटो कार्दोजाक पणजे पुलिसांनी आयतारा राती अटक केली. ह्या प्रकरणात कार्दोजा सयत 8 जाणांक अटक केलेली आसा. तशेंच पोरणे गोंय आनी आगशी पुलिसांनी 23 जाणांक प्रतिबंधात्मक अटक केलेली आसा अशी माहिती उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्तान दिली. ह्या प्रकरणात अटक केल्ल्या 3 दुबावितांच्या चवकशेंतल्यान नावाडगो गुन्यांवकार जेनिटो कार्दोज हांचें नांव मुखार आयले उपरांत ताका अटक केल्या मजगतीं ह्या प्रकरणांतल्या सगळ्या दुबावितांचेर खर कारवाय जातली. गोंयचो कायदो आनी सुवेवस्था हाचेर प्रश्नचिन्ह उपरासचो न्हय म्हणून ही कारवाय सध्या खर केलेली आसा खंय अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान लेगीत सांगिल्लें आसा. त्याच बरोबर कायदो सुवेवस्था हातांत घेवचे न्हय अशें मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें आसा. गोंय राज्य हे शिक्षीत आनी पर्यटना खातीर फामाद आसा. अशा ह्या गोंयांत गुंडागिरी चलपाक दिवचो ना. जे कोण कायदो आनी सुवेवस्था पाड करपाचो यत्न करता तांची सरकार कय करचो ना. तांच्या आड कडक कारवाय करतले अशी शिटकावणी मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान दिलेली आसा. दिवचले जाल्ल्या कार्यावळींत मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत उलयतालो. सध्या रामा काणकोणकाराचेर जाल्लो हल्लो हे सध्या प्रकरण गाजत आसा. हातूंत सध्या 23 जाणांक प्रतिबंधात्मक अटक केल्ली आसा जाल्यार 8 परस चड जाणांक अटक केलेली आसा. गोंय राज्य हे शिक्षीत आनी पर्यटना खातीर फामाद आसा. अशा ह्या फामाद गोंयांत गुंडागिरी चलपाक दिवचे ना. कित्याक की हाचो जो परिणाम आसा तो गोंयच्या पर्यटनाचेर जावपाची शक्यता आसा. ताका लागून गुंडागिरी खपोवन घेवचे ना. जे कोण कायदो आनी सुवेवस्था पाड करपाचो यत्न करता तांचेर सरकार कडक कारवाय करतले अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हाणें दिवचले जाल्ल्या एका कार्यावळींत उलोवप केलेले आसा. हलक्या प्रतीच्या मिनाचेर निर्गत ड्युटी वाडोवपाच्या निर्णयाचो फेरविचार करची अशी मागणी दिवचल सेजा मायनिंग ट्रक धनी संघटनेन केल्या. हलक्या प्रतीच्या मिनाचेर 30% निर्गत ड्युटी वाडोवपाचेर केंद्र सरकार विचार करता. देखून ट्रक धनी जे आसात ते अस्वस्थ जाल्यात. सोमारा मयेच्या पंचायत सभाघरांत दिवचलच्या सेजा मायनिंग ट्रक संघटनेची सर्वसाधारण बसका जालेली आसा. हलक्या प्रतीच्या मिनाचेर निर्गत ड्युटी वाडोवपाच्या निर्णयाचो फेरविचार करचो अशी मागणी दिवचल सेजा मायनिंग ट्रक धनी संघटनेन केलेली आसा. हलक्या प्रतीच्या मिनाचेर 30% निर्गत ड्युटी वाडोवपाचेर केंद्र सरकार विचार करता. देखून ट्रक धनी अस्वस्थ जालेले आसा. सोमारा मयेच्या पंचायत सभाघरांत दिवचलच्या सेजा मायनिंग ट्रक संघटनेची ही सर्वसाधारण बसका आशिल्ली. नाग्या HDFC बँके कडल्या सर्कला कडल्यान ते हडफडे भलायकी केंद्रा मेरेन रस्त्याची सामकी अवतिकाय जालेली आसा. भुंयगत लायटीचे केबल्स घालपा खातीर खणिल्ले रस्ते अजून मेरेन पुरोवंक ना. देखून सामान्य लोकांक ह्या रस्त्या वयल्यान येरादारी करतना त्रास सोंसचे पडटात. 8 दिसां भितर हो रस्तो दुरुस्त केलो ना जाल्यार रस्ता रोखो आंदोलन करतले अशी शिटकावणी हडफडे नागव्या पंचायतीचो सरपंच रोशन रेडकरान दिलेली आसा.
बिहारात भाजपा खातीर पोषक वातावरण आसा, ताका लागून बिहारात परतून एक फावट एनडीएचे सरकार येतले असो विश्वास मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान उक्तायलो. राहुल गांधी आनी तेजस्वी यादव हांच्या प्रचाराक लागून कसलोच फरक पडचो ना अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें आसा. मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत बिहारात प्रचारा खातीर गेल्ले. पटना आनी दरभंगा ह्या वाठारांत तांणी भाजपा खातीर प्रचार केलो. मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सांगता त्या प्रमाण 10 वर्सां पयलीं बिहाराची स्थिती सामकी वायट स्थितीत आशिल्ली. सगळ्यांक कोयर दिश्टी पडटालो खंय सगळीकडे. पूण आतां बिहाराचेर नजर जर मारली जाल्यार खूब सुदारणा जाल्ल्याचें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान सांगलें. रस्ते बरे जाल्ले आसात. रोहिंग्या आनी बांगलादेशी लोकांच्या घुसखोरीक लागून मतांचेर कांयच फरक पडचो ना अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें आसा. बिहारात परत एकदा नितीश कुमाराच्या फुडारपणा खाला एनडीएचे सरकार येतले असो विश्वास लेगीत मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान उक्तायलो. बिहारात प्रचाराक वचून आयले उपरांत मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत उलयताले त्या वेळार मुखेलमंत्र्यान सांगलो की एनडीएचे सरकार बिहारात वेचून येतले. सत्तरी मालपण वाठारांत 2 दिसां पयलीं खण खात्यान चिऱ्या खणीचेर धाड घातिल्ली. ह्या वेळार खात्यान सुमार 38 लाखांची मशिनरी जप्त केल्ली. खोतोडा पंचायतीत व्हडा प्रमाणात बेकायदेशीर चिरे खणी सुरू आशिल्ल्याचे सुत्रां कडल्यान कळटा. बेकायदेशीर चलपी चिऱ्या खणीचो धनी कोण सध्या हाची म्हायती मेळूंक ना. ह्या प्रकरणा विशीं वाळपय पुलिशेन अनवळख्या आड गुन्यांव लेगीत नोंद केलेलो आसा. पुलिशेचो फुडलो तपास सध्या चालू आसा. सत्तरी मालपण वाठारांत 2 दिसां पयलींच खण खात्यान चिऱ्या खणींचेर धाड घातिल्ली. त्या वेळार खात्यान सुमार 38 लाखांची मशिनरी जप्त केल्ली. खोतोडा पंचायतीत व्हडा प्रमाणात बेकायदेशीर चिरे खणी सुरू आशिल्ल्याचे सुत्रां कडल्यान कळटा. त्याच बरोबर बेकायदेशीर चलपी चिऱ्या खणीचो धनी कोण हाची आजून तशी म्हायती मेळूंक ना. ह्या प्रकरणांची वाळपय पुलीस सध्या चवकशी करता. पुलिशेन अनवळख्या आड गुन्यांव लेगीत नोंद केला. दक्षिण गोंय पुलिसांनी फाटल्या 10 दिसां सावन घोळी वखदां आड मोहीम सुरू केली. ह्या मोहिमे वरवीं 8 गांजाच्यो केशी पुलीस स्टेशनांत नोंद जाल्या. तशेंच 8 किलो गांजा जप्त केला अशी म्हायती दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा हाणें दिली. ह्या प्रकरणांत आतां मेरेन 13 जाणांक अटक केल्या जाल्यार आंतरराष्ट्रीय गांजाची तस्करी करपी ओडिसाच्या एका दुबाविताकूय अटक केलेली आसा अशें टिकम सिंग वर्मा हाणें सांगलें. दक्षिण गोंय पुलिसांनी फाटल्या 10 दिसां सावन घोळी वखदां आड मोहीम सक्रीय केलेली आसा, सुरू केलेली आसा. ह्या मोहिमे वरवीं 8 गांजाच्यो केशी पुलीस स्टेशनांत नोंद केलेल्यो आसा. तशेंच 8 किलो गांजा लेगीत पुलिसांनी जप्त केला अशी म्हायती दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा हाणें दिली. ह्या प्रकरणांत आतां मेरेन 13 जाणांक अटक केल्या जाल्यार आंतरराष्ट्रीय गांजाची तस्करी करपी ओडिसाच्या एका दुबाविताकूय अटक केल्या अशी म्हायती टिकम सिंग वर्मा हाणें दक्षिण गोंयचो पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा हाणें दिली. राज्यात कायदो आनी सुवेवस्था मंद गतीन चलता अशें आदलो आमदार चर्चील आलेमांवाचें म्हणणें आसा. रामा काणकोणकार हल्लो प्रकरणाची कारवाय मंद गतीन चालू आसा. ह्या प्रकरणा आड खर कारवाय करपाची गरज आशिल्ल्याचें मत चर्चील आलेमांवान उक्तायलां. गोंयच्या कायदो आनी सुवेवस्थेच्या विशीं पत्रकारांनी चर्चील आलेमांव हांकां प्रश्न विचारिल्ले तेन्ना तो उलयतालो. तांचें म्हणणें आसा की रामा काणकोणकर हल्लो प्रकरणाची जी कारवाय आसा ती संत गतीत चालू आसा, मंद गतीन चालू आसा अशें आदलो आमदार चर्चील आलेमांवाचें म्हणणें आसा. रामा काणकोणकार हल्लो प्रकरणाची कारवाय मंद गतीन आसा ती मातशी फास्ट करची अशी मागणी चर्चील आलेमांवान ह्या वेळार केला. ह्या प्रकरणा आड खर कारवाय लेगीत करपाची गरज आसा अशें मत चर्चील आलेमांवान उक्तायलां. गोंयचो कायदो आनी सुवेवस्था विशीं पत्रकारांनी जेन्ना चर्चील आलेमांवाक विचारलें तेन्ना चर्चील आलेमांव ह्या प्रकरणाचेर उलयतालो. पोरबंदरांतल्या सुभाषनगर जेटीचेर तांदूळ आनी साकर व्हरपी एक माल वाहतूक बोट जी आसा, जहाज जी आसा ताका उजो लागलो आनी तातूंत आशिल्ली सगळी खाणा जेवणाची वस्तू काबार जाली. हो उजो जेन्ना लागलो तेन्ना एक व्हड प्रमाणांत धूर जो आसा तो ढगांतल्यान वता आसतना दिश्टी पडलो. ताका लागून हो उजो जो आसा तो केदे व्हडल्या प्रमाणांत लागू येता किंवा तो केदो व्हडलो उजो आसूं येता हाचो अंदाज कळटा. पोरबंदरांतल्या सुभाषनगर जेटीचेर ह्या क्रुझीक ह्या जहाज बोटीक उजो लागलो. पोरबंदरांतल्या सुभाषनगर जेटीचेर तांदूळ आनी साकर व्हरपी ह्या माल वाहतूक जहाजाक उजो लागलो. तातूंत सगळी खाणा जेवणाची सामान आनी हेर सामान लासून काबार जालें. त्याच बरोबर हो उजो जो लागलो ताचो धूर ज्या प्रमाणें
आकाशान उडटालो त्या प्रमाणे ताचो अंदाज मानूं येता की केदो व्हडलो उजो तो बोटीक लागला आसुया। GST सुदारणा विशीं पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन दिल्ल्या संबोधनाक जाप दिता आसतना योग गुरू बाबा रामदेव हाणें म्हटलें की GSTत सुटका दिवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन देशाच्या अर्थवेवस्थेक नवी चालना दिलेली आसा। GST कमी केल्ल्यान अर्थवेवस्थेक एक नवी गती मेळटी आसा। हाका लागून लोकांक पयशे सेव्हिंग करपाक मदत जातली, लोकांचे पयशे वाटावतले आनी देशाची अर्थवेवस्था जी आसा ती नव्या उंचायेचेर पावतली अशें बाबा रामदेव हाणें म्हटलें आनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींची नव्या GST रिफॉर्माक लागून तोखणाय केली। नवरात्रेचो पयलो दीस हाच्या संबंदी दिल्लीच्या पुर्विल्ल्या राधाकृष्ण देवळात दिल्लीची मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हाणें कलश यात्रा घडोवन हाडली आनी दिल्लीची मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तातूंत सहभागी जाली। पुर्विल्ल्या राधाकृष्ण देवळात दिल्लीची मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हेणें हात जोडून प्रार्थना करता आसतना ती थंय दिश्टी पडली। त्याच बरोबर तिणें म्हटलें की हे 9 जे दीस आसा देवीचे ते एक पवित्र दीस आसा। ह्या पवित्र दिसांनी देवीक पांयां पडप, देवीची आराधना करप गरजेचें आसा। ताका लागून आपूण दर वर्सा आपलें कर्तव्य पाळटा आनी आपूण देवीक प्रार्थना करपा खातीर देवळांत वता। दिल्लीच्या एका पुर्विल्ल्या राधाकृष्ण देवळात कलश यात्रा जेन्ना घडोवन हाडली तितूंत ही दिल्लीची मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहभागी जाली। भारतीय फिल्म निर्मिती अमृता फडणवीस महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांची घरकान्न, तशेंच ती एक फिल्म निर्मिती लेगीत आसा। तांणी अभिनेतो रवी दुबे हाणें मेरा देश पहले द अनटोल्ड स्टोरी जी आसा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांचेर बरयल्ली ताची ताणें तोखणाय केली आनी हाचेर उलोवपा खातीर ते सगळे जमिल्ले। तेन्ना पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन जी वाटचाल चलिल्ल्या जे तेणी तप साधना केलेली आसा अशें तिणें उलयता आसतना सांगलें। ताका लागून देश कसो चलोवप हें ताका बेस बरें कळटा अशें तिणें उलोवप केलें। ताका लागून मेरा देश पहले द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ श्री नरेंद्र मोदी हाचेर उलयता आसतना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांची घरकान्न तिणें तोखणाय केली। उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांच्यांनी गोरखपूर हांगासर जनता दर्शन केलो। जनता दर्शनात ते सहभागी जाले। वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्यान वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान आयिल्ल्या लोकांनी आपल्यो समस्या तांच्या मुखार मांडल्यो। तांच्यो समस्या ज्यो आसा तो मुखेलमंत्री उत्तर प्रदेशाचे योगी आदित्यनाथ हांच्यांनी आयकून घेतल्यो। जनता दर्शनात तांच्यांनी लोकां कडेन संवाद साधलो। लोकांच्यो ज्यो कितें कठिणाई आसा, समस्या आसा ताचेर रोखडोच तांच्यांनी सुजाव दिलो आनी ज्या परीन जी कितें कामां थोडक्यात करूंक शकता ती कामां तांच्यांनी रोखडीच तांच्यो थंयच्या थंय सॉल्व करून दिल्यो आनी त्याच बरोबर लोकांनी लेगीत जनता दर्शनात सहभागी जावन जेंची कामां जाल्लेली आसा तांच्यांनी समाधान उक्तायलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्यांनी अरुणाचल प्रदेशात वचून जे वेवसायीक आसा तांची भेट घेतली, तांची मतां जाणून घेतली। तांकां ज्यो कितें अडचणी येतात ताचेर तांच्यांनी उलोवप केलें, तांचे बरोबर भासाभास केली। ताका लागून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचो हो दौरो आशिल्लो। तांच्यांनी जे वेवसायीक फुडारी आसा अरुणाचल प्रदेशांतले तांच्या बरोबर तांकां भेट दिवन तांची जी कितें अडी अडचणी आसा तांकां जी कितें आडमेळी येता वेवसाय करता आसतना ते आयकून घेतले आनी तांचे बरोबर भासाभास केली।
नवरात्रीच्या पहिल्या दिसा जीएसटीचे नवे दर लागू जाल्यात. सरकारान सामान्य लोकांक म्हत्वाची सुटका दिल्या अशें खासदार कंगना राऊत हांणी म्हटलें. ताका लागून दिसपट्ट्यो वस्तू सवाय जाल्ल्यो आसा. नव्या जीएसटी दरांची अंमलबजावणी जातकीच भाजपाची खासदार कंगना रानौत हाणें सांगलें की विकसीत भारताचें सपन साकार करपा खातीर हे पावल म्हत्वाचें आसा खंय अशें खासदार कंगना राऊत हाणें उलोवप केलें. चेंबर वाठारांतल्या प्रस्तावित प्रशासन स्तंभ आनी युनिटी मॉलाक विरोध करपा खातीर आयतारा कदंबा पठाराचेर आशिल्ल्या तयार तळ्या लागसार थळाव्यांनी खर निशेध केलो. ह्या प्रकल्पा आड चिंबला वाठारांतल्यान बॅनर घेवन लोकांनी मोर्चा काडिल्लो. ह्या प्रकल्पाक लागून तयार तळ्याक आनी पर्यावरणाक व्हड लुकसाण जावपाची शक्यता आसा. तशेंच थळाव्यांच्या जिवनशैलीचेर लेगीत वायट परिणाम जावं येता असो हुस्को थंयच्या थळाव्यांनी उक्तायलो. देखून सरकारान दोनूय प्रकल्प रद्द करचे अशी मागणी चिंबलच्या थळाव्यांनी केलेली आसा. ते बॅनर घेवन कदंबा पठाराचेर आयले. तयार तळ्या लागसार ते जमले. तयार तळ्याक हानी जावपाक शकता ह्या प्रकल्पाक लागून. ताका लागून तांच्यांनी हुस्को उक्तायलो. तशेंच त्याच बरोबर आपल्या जिवनशैलीचेर देखीत परिणाम जावं येता असो हुस्को तांच्यांनी ह्या वेळार उक्तायलो. त्याच बरोबर जो प्रस्तावित प्रशासन स्तंभ आनी युनिटी मॉल आसा ताका विरोध करपा खातीर ते कदंबा पठाराचेर जमले. आपले बॅनर घेवन ते तयार तळ्या लागसार जमले आनी तांच्यांनी खर निशेध दर्शायलो. कोडार गांवांत IIT नाकाच म्हणून गांवचे लोक आपल्या निर्णयाचेर ठाम आसात. IIT आड थळाव्यांनी कोमनजात प्रशासना कडेन 30 दिसां पयलीं हरकतीत दाखल केल्यात. राज्यांतल्या जायत्या संघटनांनी कोडार गांवच्या लोकांक तेंको दिला. देखून सध्या थळाव्या लोकांनी खर आंदोलनाची तयारी लेगीत दवरिल्ली आसा. गोंयच्या वेगवेगळ्या टॅक्सी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी कोडार गांवांत वचून लोकांचे म्हणणें आयकून घेतले. लोकांक तेंको लेगीत दिलो. थळावो आमदार आनी मंत्री सुभाष शिरोडकर हाणें गांवच्या लोकांची भेट घेवन IIT विशीं चर्चा करची अशी मागणी लेगीत थळाव्या लोकांनी लावन धरिल्ली आसा. मजगतीं रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचो अध्यक्ष मनोज परब आनी आमदार विरेश बोरकार हांच्यांनी कोडार वचून ह्या गांवच्या लोकांक भेट दिली आनी आपल्या वांगड्या सयत तेंचे जे कितें तेंच्या परीन तांकां तेंको दिवपाक मेळटा तशें ते यत्न करतले म्हणून सांगलें. मेळावली हांगासर जशें खर आंदोलन केलें तशी आंदोलन करपाची तयारी सध्या आरजी पक्षान दवरिल्ली आसा असो तेंको तेंच्यांनी ह्या कोडार लोकांच्या मदतीक धांवून येवन तांच्यांनी सांगिल्लें आसा. पणजेचो गुजराती समाज 2025चो नवरात्री उत्सव जो आसा ते नवरात्री उत्सव मनयतले. सोमारा 22 सप्टेंबर ते 30 सप्टेंबर मेरेन पणजेच्या गुजराती समाजान नवरात्र उत्सवाचें आयोजन केलेलें आसा. पणजेच्या महालक्ष्मी देवळांतल्यान हो कार्यक्रम सुरू करतले. उपरांत पणजे जिमखान्यांत 9 दीस नवरात्र उत्सव ते मनयतले म्हणून पणजे गुजराती समाजाच्या अध्यक्षान ही म्हायती दिली. नवरात्र उत्सवाक सगळ्यांनी मोठ्या संख्येन ते उपस्थित रावचे आनी थंय सहभागी जावन तांच्या बरोबर नवरात्री दांडिया किंवा गरबा जो आसा तातूंत सहभागी जावन तांची उर्बा वाडोवची अशें आवाहन गुजराती समाजान पणजेच्या केलेलें आसा. गुजराती समाजाचे अध्यक्ष अर्चना शाह हाणें कळीत केलेलें आसा की सगळ्या पणजेकारांनी ह्या तेंच्या कार्यक्रमांत वांटो घेवचो. धार्मीक विधी सयत घटस्थापना करून गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत नवरात्री उत्सवाक सोमारच्यान सुरवात जाली. त्या निमतान सगळे कडेन मंगलमय वातावरण पाकिल्लें आसा. नवरात्री उत्सवा निमतान गांवकर वाड्यावयल्या श्री शांतादुर्गा देवीच्या देवळात श्री दुर्गा मातेची 9 रुपां दाखोवपी मुर्तीचें पुजन केलें. फळां फुलांपासून इको फ्रेंडली सजावट लेगीत केलेली आसा. दिवचर हांगासर अंदू 10 दीस वेगवेगळ्यो कार्यावळी जातल्यो अशें कळीत केलां.